नमस्कार. आमचो जो उपक्रम आसा आमच्या जाणट्यांचे दायज मुखार पावोवपाचें, फुडल्या पिढी मेरेन तें पावोवपाचें, तेन्ना होच उपक्रम फुडें व्हरता आसतना आज आमच्या बरोबर एक व्यक्तिमत्व आसा, श्रीराम नायक, जो एक बऱ्यापैकी कवी, बरो गायक, बऱ्यो आरत्यो बरयता, स्वता तो ताका चाली लायता आनी ताणें म्हाका मुद्दम सांगलें की आपल्याकूय अश्यो थोड्यो म्हणी येता त्यो आपल्याक फुडल्या पिढी मेरेन पावोवपाच्यो आसा. ताका लागून आज आमी तांकां मेळपाक आयल्यात. तर श्रीराम बाब, येवकार तुमकां. नमस्कार. जाणट्यांनी आमचे खातीर खुबश्यो म्हणी करून दवरल्ल्यो आसा, त्यो ह्या भुरग्यांक आतां विसर पडला. पण सुशांत बाबान जो प्रयत्न केला पळय ह्यो भुरग्यां मेरेन पावोवपाचो, तो खरोच लोकांक आवडला. ताजी ही उमेद पळोवन म्हाकाय उमेद आयली एक 4 म्हणी सांगपाची. तेन्ना सुशांत बाब, हांव एक 4 म्हणी सांगता, त्यो लोकां मेरेन पावोवपाचो मातसो प्रयत्न कर. म्हजी पयली म्हण आसा, आपुणूय वसना आनी सवतूय सोंसना. खंयचें काम आपुणूय करप ना आनी दुसऱ्याकूय करूंक दिवप ना. म्हजी दुसरी म्हण आसा, मेल्ल्या म्हशीक खंय 12 शेर दूद. मनीस जितो आसतना ताजी तोखणाय करप ना आनी मेल्या उपरांत तो असो आशिल्लो तसो आशिल्लो अशें करून ताजे गूण गावप. म्हजी तिसरी म्हण आसा, चोराक सोडून संन्याशाक सुळार मारप. खंयच्याय गुन्हेगाराक सोडून कांयच चूक नासतना ताका धरप, म्हणजेच चोराक सोडून संन्याशाक सुळार चडप. कोल्याक खंय द्राक्षां आंबट, जें आपल्याक मेळना तातूंत मनीस सदांच नोत काडटा. हाकाच म्हणटा कोल्याक खंय द्राक्षां आंबट. सोंसलेलें आनी पोसलेलें खंयच वचना. आपलें आपल्याक मेळटाच आनी बरें केल्लें खंयच वचना. जो सोशीत आसता ताका बरेंच मेळटा. इल्लो थोडो त्रास जाता, पण शेवट मात्र गोड जाता. म्हजी 6वी म्हण आसा, आपल्या दोळ्यांतले मुसळ दिसना, पण दुसऱ्याचें कुसळ मात्र दिसता. आपली केदी व्हडली जर चूक आसत जाल्यार ती आपल्याक दिसना, पण दुसऱ्याची जर बारीक सुद्दां चूक आसत ती रोखडीच आमकां दिसते पडटा. पोक्या पणसाक खंय पाक चड. थोडे पणस बरे मोटे आसता, पण तांकां घरे आसना, फक्त पाकूच आसता. तशें थोडे मनीस आंगान धष्टपुष्ट आसतात, पण बुद्धीची वाड मात्र जायना. हाकाच म्हणटा पोक्या पणसाक पाक चड. शिस्ता थंय करपताच खंय. म्हजी 8वी म्हण आसा, शिता वयल्यान भाताची परिक्षा. वयर वयर पळोवन आनी बाकीचो अंदाज बांदप, खोल वचप ना. हाकाच म्हणटा शिता वयल्यान भाताची परिक्षा. म्हजी 9वी म्हण आसा, व्हडल्या घराचे खंय पोकळ वाशे. भायल्यान पळोवपाक आकांत धष्टपुष्ट दिसता, पण भितरल्यान सगळें पोकळ जाल्लें आसता. हें केन्ना कोसळत हाजो कांय नेम ना. म्हजी 10वी म्हण आसा, हार उडटा म्हणून गायडोळान उडप ना. जो मनीस खंयच्याय गुणांनी निपूण आसता ताजें अनुकरण करून आपुणूय तशेंच करून वचूंक जायना. ज्याचें काम खंय ताणेंच करूंक जाय. म्हजी 11वी म्हण आसा, मूय जावन खंय साकर खावंक जाय. सदांच मनशान ल्हानपण घेवन बोवाळ करिनासतना आपलें काम करीत रावप, तेन्नाच कामां सुरळीत जातात. म्हजी 13वी म्हण आसा, म्हशीची शिंगां खंय म्हशीक जड लागना. परिस्थिती कितलीय बिकट आसली तरी आपली भुरगीं आपल्या जड जायना. म्हजी 13वी म्हण आसा, आपणें शेण खावप आनी दुसऱ्याच्या तोंडाक हात पुसप. कसलें वायट काम आपणें करप आनी ताजें खापर दुसऱ्याच्या माथ्यार फोडप. हाका म्हणटा आपणें शेण खावप आनी दुसऱ्याच्या तोंडाक हात पुसप. म्हजी 14वी म्हण आसा, पयलो देव आनी मागीर जीव. काय बरी आमची म्हण आशिल्ली, की पयलीं देवाचें आनी मागीर आपलें. पण आतां सगळेंच उलटें जालां. पयलो पोटोबा आनी मागीर विठोबा.
आनी म्हजी 15वी म्हण आसा मूठभर आनी करता काटभर. खंयची गजाल इल्लीशी आसता पण ती व्हडली करून सांगपाची थोड्यांक आवड आसता. हाकाच मराठीन म्हणटात राईचो पर्वत करप. आतां ह्यो जर म्हणी तुमकां जर आवडल्या आसत जाल्यार तुमी जास्तीत जास्त लोकां पर्यंत ते पावोवपाचो प्रयत्न करात. देव बरें करूं म्हणटा. व्हिडिओ आवडलो असत जाल्यार लाईक करात, शेअर करात आणि चॅनल सबस्क्राईब करात जेणेकरून आमचे व्हिडिओज तुमचे मेरेन पावतले. देव बरें करूं.